नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार। हांव दीप्तिका कोडकार। गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरो म्हळ्यार आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो। दोंगर कापणी तशेंच बेकायदेशीर प्लॉट करप्यांक 25 लाखां मेरेन दंड घालपाक नगर नियोजन कायद्यात करतलो दुरुस्ती। नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणेंची माहिती। गोंयकारांच्या हातांतल्यान वचपाक लागला नुस्तेमारी धंदो। हो तरी धंदो राखपा खातीर तरणाट्यांनी सरचे फुडें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतांचें आवाहन। एससी आनी एसटी आरक्षणात घेतिल्ल्या उपकोटा विशींचो निर्णय आमकां ना मान्य। गोंयच्या दलित संघटनेचो 21 ऑगस्टाक जावपी भारत बंदाक पुराय तेंको। मडगांव नगरपालिकेक कितल्याशाच घोटाळ्यांक आदलो मुख्याधिकारी जापसालदार। नगराध्यक्ष शिरोडकाराचो दावो वेळ येतकीच आदल्या मुख्याधिकाऱ्याचो सगळे घोटाळे उक्ताडार हाडपाचे दामोदर शिरोडकाराचे उतर। हणजूण वाठारांत राती उसरा मेरेन म्युझिक वाजोवपी क्लबांचेर जावची कारवाय। 32 हॉटेलांक मॉनिटरींग सिस्टम बसोवपाची केल्या सक्ती। 21 ऑगस्टाक सुनावणी। आनी दिवचल असनोडे प्रवासी बस आनी ऑडी कारी मदीं जालो अपघात। सुदैवान कोणाकूच जिवीतहानी जावंक ना पूण कारीचे बरेंच जालें लुकसाण। आता खबर विस्तारान। ऑर्चर्ड जमीन सेटलमेंट केल्या शिवाय प्लॉट करपाक मेळचे ना। जे बेकायदेशीर दोंगर कापणी करतात तांकां कायद्यात दुरुस्ती हाडून 25 लाखां मेरेन दंड घालपाची तरतूद केल्या। मात ह्यो सगळ्यो दुरुस्ती कॅबिनेटाच्या मान्यताये उपरांतूच जातल्यो अशें नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणेन सांगलें। फाटल्या कांय दिसां आदीं गोमंतक टीव्हीन बेकायदेशीर रितीन दोंगर कापणी करून प्लॉट विकपाच्यो कांय घडणुको उक्ताडार हाडिल्ल्यो। ह्या खंयच्याच प्रकरणात प्लॉट करपा खातीर परवानगी घेवंक नाशिल्ल्याचें स्पश्टीकरण नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणेन दिलें। तशेंच ऑर्चर्ड जमीन सेटलमेंट केल्या शिवाय प्लॉट करपाक मेळचे नात आनी जे बेकायदेशीर दोंगर कापणी करतात तांकां कायद्यात दुरुस्ती हाडून 25 लाखां मेरेन दंड घालपाची तरतूद केल्या। ते भायर नगर नियोजन खात्या कडेन बेकायदेशीर प्लॉटिंग प्रकरणाच्यो सुमार 900 केशी नोंद जाल्ल्यो आसात अशी माहिती ह्या वेळार मंत्री विश्वजीत राणेन दिली। Not a single issue reported by the media has the permission of the Town and Country Planning Department. Every decision that has been, every action that was taken by the concerned individual, action has been taken by the Town Planning Department. FIRs have been filed. Hill cutting up heavy fines, so that it is not question of restoration and all. If you cross 25% gradient, then you have to be fined first. And if you are able to verify, so that amendment has to be proper. Because at the moment now, if it goes beyond 25% gradient, then we have to file a FIR. which is a cognizable offense, and after that we have to then go to the court and then किती आसा आमच्याकडे आज जाय ते केसी किती 90 ते केसेस 900 केसेस आम्ही FIR फाईल केल्या पण ते मागीर तो मनीस अवेलेबल ना ह्यो सगळे गोष्टी तरेतरेचे हे सगळे गोष्टीचे आहेत आणि ते बी क्लोजर कितलेय केसेसचे झाल्या तुम्ही म्हणता नाही डिपार्टमेंटान ऍक्शन घेऊन जाय डिपार्टमेंटान 900 केसेसचेर ऍक्शन घेतल्या आणि 900 केसेसचेर ऍक्शन घेऊन आमकां ते मागीर फायनल क्लोजर प्लेसीस येतात त्यांचेर ऍक्शन कितें आहा ते जायत ना म्हणून आमकां अमेंडमेंट ह्या तरेच्या प्लॉटिंग इल्लीगल केल्यार ऑर्चर्ड लँडान प्लॉटिंग इल्लीगल केल्यार कमीत कमी 25 लाख फायन आमी घालतले एरिया वायज आमी स्पेसिफिकेशन करून आमी एक टेबल करतले 5000 एंड अबाव 10000 अबाव 25000 एंड अबाव एक 3 कॅटेगरी करून आमी ते फायन घालपाचो आमचो प्रयत्न आसतो हे फायन गरज आहा आणि हे आयज काळाची गरज आसल्यार सगळे लोक बोट दाखयतात टाउन प्लॅनिंग डिपार्टमेंटा कडेन टाउन प्लॅनिंग डिपार्टमेंटान कोणाकूच परमिशन दिवंक ना आयज हे सिद्ध जाल्ले आसा की आयज मिटींग ऑफिसरांची घेतल्यार आमचे कडल्यान आमी पळय सगळे FIRs फायल केल्या सगळे गोष्टीचेर आमी FIR पण FIR फायल करून जायना चडशे केसीचे जेन्ना आमी FIR फायल केले सगळे केसीस ऑटोमॅटिकली जेन्ना कोर्टान वयता ते क्लोजराक आयल्या हो अवेलेबल ना अशे टायम फुडें वयता हे म्हणून वी आर टेकिंग स्ट्रिक्ट एक्शन एज फार एज टाउन एंड कंट्री प्लॅनिंग इज कंसर्न आय जस्ट वॉन्ट टू ब्रिंग इट टू युअर नॉलेज दॅट वी आर फॉलोइंग द गायडलाइन्स स्ट्रिक्टली It is important for us to follow guidelines strictly. Investor sentiment in the state has to be protected, and investor sentiment protect करपाक जे कितें डिपार्टमेंटान करपाची गरज आहा ती पावला डिपार्टमेंट उखलतली। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही। नुस्तेमारी धंदो गोंयकारांच्या हातांतल्यान वचपाक लागला। हो एक तरी धंदो राखून दवरपा खातीर तरणाट्यांनी ह्या वेवसायात येवपाक जाय अशें आवाहन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केलें। तशेंच गोंयांत नुस्तेमारी डिग्री अभ्यासक्रम सुरू करपाचो इशारा आशिल्ल्याचें मुख्यमंत्र्यान उलोवन दाखयलें। आणि इन फ्युचर म्हाका दिसता प्रत्येक पंचायतीन एक नुस्तेकार व्यावसायिक तयार जावचो कारण मुळात पयलो हो वेवसाय फक्त गोंयकारांच्या हातीन आसलो
म्हणजे नुस्तें घेवन येताली बायगोन नुस्तें हाडला म्हणटाली, पण आज तो आयकूंक येना, कारण सगळेच जाण ह्या दिसांनी वेगळीच भाशा उलोवपाक लागला. म्हणजे होय वेवसाय आमच्या हातांतल्यान वचूंक लागला. तो गोंयकारांनी होय वेवसाय आपल्या हातान दवरपा खातीर आनी ताका पुराय सपोर्ट दिवपाक, म्हणटा तशी टू व्हिलर आसा ती टू व्हिलर थोडे दीस बॉक्स काडून दुसऱ्याक वापरपा खातीर न्ही, नुस्त्याक वापरना जाल्यार ती टू व्हिलर आमी परत घेतले, नाल्यार थ्री व्हिलरूय बी परत घेवपाक फाटीं फुडें पळोवचें ना. हालींच सर्वोच्च न्यायालयाच्या एससी आणि एसटी आरक्षण उपकोटा निश्चित करपाक मान्यताय दिल्ली. ह्या निर्णयाक लागून समाजात भेदभाव आणि फूट निर्माण जावपाक शकता. क्रिमी लेयर आणि कोट्यातलो कोटा रद्द करचे खातीर घटनेत दुरुस्ती करपाचो प्रस्ताव हाडचो अशी मागणी करीत दलित संघटनेन सर्वोच्च न्यायालयाच्या ह्या निर्णयाचो विरोध केला. ह्याच फाटभुंयेर 21 ऑगस्टाक देश पातळीर भारत बंदाचोय उलो मारला. हो जो 1 ऑगस्टाक सुप्रीम कोर्टान एक जजमेंट जो दिलो आणि तो क्रिमी लेयर आणि क्लासिफिकेशन इन द कास्टाच्या भितर आणि क्लासिफिकेशन असो जो जजमेंट आसा, हो जजमेंट म्हणजे खंय तरी आमकां आमच्या लोकां मदीं फूट पाडपाचो हो जजमेंट जावं शकता अशें आमकां दिसता. आनी तेका लागून आमी ह्या जजमेंटाचे आमकां मान्य ना, आनी म्हणून संपूर्ण देशान जो आज बंद पुकारला त्या बंदाक म्हणजे 21 तारखेर ऑगस्टाचे जो बंद पुकारला तेका आमी गोंयांतल्यान संपूर्ण जनता SC ST आनी इतर आमचे जे सहकारी आसा, OBC आसा, मायनॉरिटी आनी जे आमचे वेल विशर्स आसा तांकां सगळ्यांक आमी आव्हान करता की तुमी ह्या बंदाक आमकां सपोर्ट करचो आनी सगळ्यांनी थंय हजर रावचे अशें आमी तांकां आव्हान करता. महानगरपालिकेत 17 लाख रुपये घोटाळो धरून आनीकूय जायत्या घोटाळ्यांक आदलो मुख्याधिकारी जबाबदार आशिल्ल्याचो दावो नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकरान केला. आपले हात वयर करून सगळे प्रकार कारकुनाचेर धुकलून मुख्याधिकारी गौरीश शंकवाळकर बदली जावन गेला असो आरोप नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकरान केला. वेळेतकीच आदल्या मुख्याधिकाऱ्याचे सगळे घोटाळे उक्ताडार हाडटलो अशें नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकरान सांगलें. हांवें रेग्युलरली गेल्लो चीफ ऑफिसर एक्सेल पळय ताका हांवें सांगिल्लें सगळे टोटल पयशे रिकवर करपाक जाय. पूण ताणें काय मुखार कितें केलो ताणें म्हाकाय ब्रीफ करूना. तुमी जाणा मरे ते चीफ ऑफिसराची कर्म सगळें खबर आहा न्ही. चीफ ऑफिसराची गौरी शंकवाळकर मेली बघत खंयच्या प्रसार माध्यमांतल्यान ताणें स्टेटमेंट करतना फाटीं फुडें चिंतली ताणें कितल्योश्योच बानगडी करून दवरल्या मुन्सिपाल्टीन. टायम मेळटकीर सगळें पितळ उगडी करतलो. चीफ ऑफिसराक तुमी पयलीं विचारात 17.5 लाख जेन्ना ते ना जाल्ले पळय ताका 4 दीस 5 दीस 6 दीस पयलीं खबर आशिल्लें. ताणें 4 पर्सनां नजरे कित्याक हाडूना हाडिल्लें. 4 पर्सनां करतकीर 4 पर्सनां प्रेसार माध्यमां उगडी करतकीर ताणें आनी हांवें स्पेशल कावन्सील म्हजे प्रमाणे हांवें 4 सगळे कावन्सिलां नजरे मुखार हाडलें म्हणून ती मिटींग जावपा पडली आनी एरस डिसिजन जालें. तें कॅशार सांगता आपल्या चीफ ऑफिसरान सांगला म्हणून चेक ताच्या नांवान काड अशें म्हणून. जाल्यार त्या चीफ ऑफिसरान येवचें फाल्यां 4 पर्सनांच्या कॅबिनान टायम आसतना आनी कॅशरां म्हज्या हाडून नजरे भितर आसा विचारचें. आतां ही गोश्ट ही 17.5 तो ट्रान्सफर जावन गेलो. हांव ताजे चीफ ऑफिसर मागीर गौरी शंकवाळकर हो व्यक्तिगत आनी पर्सनल ताजे बद्दल कांय ना. आय एम टॉकिंग अबाउट चीफ ऑफिसर्स रोल इन मारगांव म्युनिसिपल कावन्सील. अणजुणात चालू आशिल्ल्या आवाज प्रदूषण विरोधात लोक रस्त्यार देवल्यात. हेच फाटभुंयेर आवाज प्रदूषण नियंत्रण मंडळान 400 रेस्टॉरंटाची यादी तयार करून 32 रेस्टॉरंटाक आवाज मॉनिटरिंग सिस्टम घुसोवपा खातीर कॉरिजेंडम दिल्यात. आवाज प्रदूषणाच्या विरोधात सोमारा आवाज प्रदूषण मंडळाक उच्च न्यायालयात हजर रावपाचे आदेश दिल्ले. मात मंडळ गैरहजर आशिल्ल्यान हाचेर बुधवारा 21 ऑगस्टाक सुनावणी दवरिल्ल्याचे आवाज प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे आदवोगाद मनीस साळकारान सांगलें. नॉयज पोल्युशन मॅटर आयिल्ली आयज तांणी सांगलां पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक त्यांनी ती आमी कॉरिजेंडम काडिल्लो 32 युनिट्साक टू फिट नॉयज पोल्युशन मॉनिटरींग युनिट्स. तांणी केला काय ना, कितल्या दिसान करपा जाय, कोरोना जाल्यार कितें करपा जाय, हें सगळें आमकां तांकां आतां विनर्जी दवरल्या मॅटर ही साफ करपा खातीर ताणें 21st दवरल्या. अदर थिंग्स आर ऑल्सो देर. दे वाज द पोलीस ऑल्सो टू कम एंड टेल हाऊ दे आर गोइंग टू इम्प्लिमेंट द वायलेशन्स. पूण तो पण कितें शटडावन दवर म्हणटा ना, ताणें अजून काय तशें म्हणून. They were asked for keeping it closed till the time they implement it, but they have not done it. But they will do it. Ultimately, they will have to do something. प्रवासी बस आणि ऑडी कारमध्ये जाल्ल्या भिरांकू अपघातात नशिबान जिवितहानी टळी. मंगळारा सकाळी दिवचल असनोडे या मुख्य रस्त्याचेर हो अपघात घडलो. या अपघातात मात एक तरणाटी किरकोळ जखमी जाल्या. हो अपघात मंगळारा सकाळी व्हाळशी गांवांत वचपी रस्त्यावयल्या जंक्शनाचेर घडलो. ऑडी कार उजव्या वटेन दुसरे लेनीत घेतना फाटल्यान येवपी आनी पणजे वचपी प्रवासी बशीचो कारीक नेटाचो धक्को बसलो. ते बरोबर कार फरफटत फुडें गेली.
धपक्याबरोबर बशीत आशिल्ली एक तरणाटी फुडल्या सिटाक आपटून ती किरकोळ जखमी जाली अशी माहिती घडणूक थळावयल्यान मेळ्ळ्या. अपघाता उपरांत क्रेन हाडून रस्त्यावयली कार कुशीक काडली. ऑडी कार बायल चलयताली अशी माहिती मेळ्ळ्या. अपघातांत कारीची व्हडा प्रमाणात मोडतोड जाली. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. दूधसागर धबधब्याचे ट्रेकिंगेक वचपी पर्यटकांक आतां ऑनलायन बुकींग करपाक मेळटलें. ऑनलायन बुकिंगे खातीर वेबसायटीचें सोमारा लॉन्चिंग जालें. दूधसागर धबधब्याचे ट्रेकिंगे खातीर येवपी पर्यटकांक शौचालय, चेंजिंग रूम आनी हेर सुविधा उपलब्ध करून दितले. ह्या सुविधां खातीर ट्रेकर्सा कडल्यान दरेकी 177 आनी 50 रुपया घेतले. गायडांचो ह्या फी कडेन कांयच संबंध ना. गायडांक पयलीं प्रमाण दरेकी ट्रेकर्सा फाटल्यान जे पयशे मेळटाले ते आतांय मेळटले खंय. GTDC आणि GFDC मिळून आज ही साईट आमचे ऑनरेबल MLA सावड्डेचे आणि चेअरमॅन ऑफ GTDC हांच्या हस्ते आज आम्ही उद्घाटन केले ही सायटीचे. ही साईट एकच दाखवून दिता की वी आर व्हेरी सिरियस इन स्ट्रीमलायनींग अँड रेग्युलरायझींग जो आमचो टुरिजमाचो जो सेक्टर आसा. वी आर टॉकिंग अबाउट हिंटरलँड फॉरेस्ट एरिया. कित्याक फॉरेस्ट एरियान जे आमची बिकॉज दीस इज कनेक्टेड टू द फॉरेस्ट. दूधसागर इज पार्ट ऑफ द सँच्युरी. सो अलॉंग विथ द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट GTDC has launched this new site and this site is लोकांक जेन्ना बुकींग करपाक जाय they have to book on www.dudhsagartrekking.com. ह्या सायटीचेर जेन्ना ते क्लिक करतले from now on जे टुरिस्ट त्या एरियान वचपाक सोदता, ट्रेकिंग एक्सपिडिशन्स करपाक सोदता, हांकां सगळ्यांक थ्रू दीस सायटूच अवेलेबल जातले सगळे ट्रेक्स. बिकॉज दीस इज अ वे ऑफ स्ट्रीमलायनींग अवर द हिंटरलँड टुरिजम. आणि आमचे पर्यावरण तर आमकां राखपाक जाय. इट इज इम्पॉर्टंट की आमी सारके बरेपैकी ट्रेन्ड गायड्स घालून लोकां बरोबर लिमीट जो जे टुरिस्टाचो लिमीट आसा पर गायड तेंय बी आमी कॅप केल्लें आसा. आनी तितलेच आमकां गायड्स आमी ते वाळपय ट्रेनिंग स्कुलान वचून ते द गायड्स हॅव गॉट ट्रेन्ड आनी तांकां जे कितें पळय फॅसिलिटीज जाय GTDC इज प्रोवायडींग. आनी त्या एरियान आमच्या दूधसागर एरियान वॉटरफॉल एरियान जे कितें फॅसिलिटीज जाय infrastructure जाय तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इज डुईंग. फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन हॅज डन. दॅट इज लायक ते चेंजिंग रूम्स म्हणात, टॉयलेट्स म्हणात, ते कॅन्टीन म्हणात, हे सगळें आमी आतां थंय डेवलप केल्लें आसा आनी प्रोवायड केल्लें आसा. सो जेन्ना ऑक्टोबराच्यानी बी नॉर्मल टुअर्स सुरू जातले, GB सुरू जातल्यो, त्यो तांकां सगळे ह्यो फॅसिलिटीज मेळटल्यो. सो दॅट इज वॉट GFDC इज चार्जींग फॉर. And forestry charges, of course, because it's the forest area, and GTDC is charging for their expertise. So अशें म्हणून आमी जॉयंटली हो फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसा. 50 रुपया GFDC because we are providing the facilities, toilet, changing rooms, हे सगळे we are providing infrastructure. फॉरेस्टाचे चार्जेस आर 100 रुपीज which are there at all the sites. वाडयल्ले पयशे फाटीं घेवचे म्हणून कुळ्या दूधसागर धबधब्यावेली ट्रेकिंग गायडांनी बंद दवरिल्ली. गोंय पर्यटन उदरगत महामंडळान दूधसागर धबधब्याचेर ट्रेकिंग करपा खातीर 177 रुपया वाडयल्ल्यान गायडांनी नाराजी उक्तायल्ली. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. मडगांव नगरपालिकेक बेगोबेग पूर्णवेळ मुखेल अधिकारी मेळटलो. तशेंच सरकारी ग्रेड 1 अधिकाऱ्याचे फेरबदल करपाक सुरू करतले अशें आमदार दिगंबर कामत हांणी एका कार्यावळी वेळार सांगलें. खूब लोकांची पेंडींग उरता. पेंडींग ताणें एका बरोबर 200 फायली सायन केल्या पेंडींग आशिल्ल्यो. ताणें म्हणजे म्हज्या कोतान ताणें म्हाका सांगलां पळय की आपण एका दिसा रावन सगळे फायली कितें आशिल्ल्यो त्यो पेंडींग क्लियर केला. 198 तो फायली तश्यो पेंडींग दवरना, म्हणजे दवरपाची सगळें हें ना. ताणें पयलीं कामूय केलां. आतां सद्या गव्हर्मेंटाचें कशें आसा की ऑफिसर्स पळय आसा ते रिशफलिंग जेन्ना जातलें तेन्ना गव्हर्मेंट घालतलो कोणाक. सद्या टेम्पररीली केल्लें न्हय. एडिशनल चार्ज हांव त्याच मताचो. एडिशनल चार्ज फूल फ्लॅट सिओ आसपाक जाय प्रत्येक म्युनिसिपालिटी. पूण केन्ना केन्ना ते एडजस्ट करपाक तांकां करचें पडटा न्ही खंय तरी. आनी मागीर ते आतां परत सगळें रिशफल जातलें तेन्ना करतले कोणाक जाल्यार घालतले. 2 वार्ड 12 आनी 13 अशें म्हणून हे PWDचें काम ते 12चे आमी थंयच्यान केलां. म्हणजे सांबारालें घर आशिल्लें पळय थंयच्यान मुखार आमी बिजिनकार गॅरेजी कडल्यान फूल ड्रेन सकयल पर्यंत मंगेश बाबाल्या घरा कडेन बोरकार आनी तागेल्या घरा कडेन आमचो मंगेश बोरकाराच्या घरा कडेन तें केलां.
हातूंत हें आतां थंयच्यान स्टार्ट जातलें तें सारकें सकल वचून विठ्ठल मंदिरा कडल्यान डायरेक्ट सकल वतलें सकल गणपती बी पुजता पळय थंय पर्यंत फूल ड्रेनेजाचे फक्त पूण कॉस्ट कितलो तेंगेलो म्हणजे वचन 20 ते 25 लाख असो त्या रेंजान कितें जाता MLA LED फंडाच्या अंडर थोडी कामां आमी काडिल्ली तातूंतलें एक काम आमी 2 वार्ड क्लब करून आमी टेंडरां काडिल्लीं 12 आनी 13 14 आनी 15 बहुधा ह्या आठवड्याक आमी नाल्ल फुट्टले तेंय सँक्शन जालां ती सगळी स्टेशन रोडावेली ड्रेन पळया लेफ्टान म्हणजे कामत मिलना कडल्यान स्टार्ट जावन सारकी सकल सांद्रीत हॉटेल बी करून ती फूल ड्रेन नवी करता ती सगळी पेड्ड्यार जाता. अंदूच्या वास्को सप्तकात आयतारा रातच्या वेळार एकल्या 3 वर्सांची चली शेणिल्ल्याची घडणूक घडली. कांय लोकांच्या नजरेक येना फुडें तांच्यांनी पुलिशेंत कागाळ केली. उपरांत पुलिशेन ह्या प्रकरणात लक्ष घालून त्या चलयेक सुरक्षीतरित्या आवय बापायच्या सुवादीन केले. 11 तारखेक की हांव सकाळी सप्तक भोंवतलो राती आनी हांव 11:15 जाली की लापात आसून देवळा कडेन चली एकटेच भोंवता हातीन खेळणी घेवन एकटेच भोंवता आनी पळयता आमी ताका कोण बरोबर कोण ना आनी वचून ताका आमी विचारलें हांगा लागीं भोंवता विचारलें नांव कितें हें केलें ताका उलोवपाक जायना ते म्हाका दिसता 2-2.5 वर्सांचे आसतले सो आमी फॉलो करीत करीत आमी आउट पोस्टा कडेन पावली पुलीस सो हांगा एक कॉन्स्टेबल आसलो पळय पुलीस सो ताका आमी विचारलें ताका सांगलें आमी की ती चली शेणिल्ली आहा तुमी मातशें चॅक करा म्हणून सो तेणें आपल्या कस्टडीन घेतलो हेका आनी आमी रावले हांगा 10-15 मिनटां 11:15 जातली राती आनी दादलो येयलो आपले चली म्हणपाक लागलो आली अशें कितें म्हणपाक लागलो सो ते चली वचना ताका रिएक्शन केला आली सो आमी कितें म्हणलें क्रॉस चॅक करा आनी तुमी मागीर पळयात ताका म्हणलें फोटो दाखय तुजे मोबायलार जाल्यार तो म्हणून फोटो ना मोबायलाचेर सो मागीर तेणें आवयक फोन म्हणून सांगलें तुजो फोटो धाड आनी हें कर आमी रावले तर पूण 10 मिनटां 15 मिनटां मागीर ती आवय आनी तिजी कोण तरी बायल मावशी दिसता कोण तरी ती येयली ती मोबायलार दाखयलो आनी तेजे कडेन गेले ते सप्ताह आसता सप्ताह खूब गर्दी आसता सो थंय कितें जाता थंय जी ल्हान भुरगीं येतात ती एकदां आवय बापायन हात सुट्टा गर्देन मिसींग जातात मागीर तांचे आवय बापूय पुलीस आमचो थंय आउटपोस्ट जाल्लो आहा खंय दामोदर टेंपला सायडीन सो तांचे आवय बापूय थंय आमचे म्हळ्यार कंप्लेन दिवपाक येतात मागीर आमी ती कंप्लेन घेतात तांची कितें डिटेल्स भुरग्याच्या फोटो कितें आहा ते घेतात सो काल एकच अशी एक चली 3 वर्सांची अलिना शेख तें दिसता ताची आवय आनी मावशी आनी बापूय आशिल्लो ताचो हात सोडून ना जाली गर्दी सो त्या मदीं ते एक आमचो सांगचो सिटीजन जो आहा सो ताका ते थंय मेळ्ळे आनी ताणें तें हाडलें आनी आमच्या पुलिसा कडेन दिलें सो आमचो पुलीस आशिल्लो घेवन ताका आउटपोस्टार आयलो सो ताजे पयलीं ताजे आवय आनी मावशी थंय येवन कंप्लेन दिली की अशें अशें भुरगीं आमची ना जालें सो एकॉर्डिंगली आमी तांकां कॉन्टेक्ट केलो आनी ते भुरगीं पळय आहा ते तांच्या कडेन हँड ओवर केलें सो अशी आतां पळोवपाक गेलें जाल्यार आतां एक लास्ट 10 दीस सुमार 7 दीस सुमार सप्तकाची फेरी चलता तातूंत तरी कमीत कमी 15 ते 16 अशीं ल्हान भुरग्यां बिलो 5 years ऑफ एज आनी चडांत विदीन 10 years अशी मिसींग जाली तो ती कन्सर्न पेरंट्स येताली ती येवन ती कंप्लेन जाली मागीर आमचे थंय जे स्टाफ आहात ते थंय तांचे एफर्ट्स करून तांकां जेन्ना मेळटा तेन्ना आमी तांकां आउटपोस्टार हाडटाले आनी अशें करून आमी 15 ते 16 भुरग्यां जी मिसींग जाली फेरे भितर ती तांच्या पेरंट्सा कडेन आमी हँड ओवर केली. दवर्ली पंचायती लागसार आशिल्ल्या रायकार हांच्या घराक सोमारा सकाळी अजगीत उजो पेटलो. उजो पालोवपी दळान बेगोबेग धांव मारून उजो नियंत्रणात हाडलो. शॉर्ट सर्किट जावन उजो लागिल्ल्याचो अदमास आसा. ह्या उज्यात शेळी सयत हेर वस्तूंचो लासून गोबर जाला. कॉल येयली 7:45 PM सकाळी मॉर्निंग की कॉल येयले की घरा उजो लागलो म्हणून घरा उजो लागलो म्हणून ते कॉल दिले जयराम मुळगांवकर म्हणून तेणी कॉल दितले न्हू आमी इमिडिएटली टर्न आउट केली फायर स्टेशना साकून आनी इमिडिएट विदीन 5 मिनिट्सा भितर हांगा पावले मदें मातशें ब्लॉक बी पडलें आनी सर्कल एलजी सर्कलाक इलेक्ट्रिसिटी सर्कलाक थिंग मातशें ब्लॉक पडलें आमकां ताका लागून मातशें एक 30 सेकंड सुमार लेट जालो पूण हिंगेन पळयलें जाल्यार वयर तेमची 1/2 आसा तो सेकंड फ्लोराचेर तेंची ते वॉशिंग मशिना उजो लागलो दिसता त्या प्रमाणे दिसता की वॉशिंग मशिना ते शॉर्ट सर्किट जालें आसूं शॉर्ट सर्किट जावपाक कारण आसूं शकता कित्याक ती उजरांनी बी वायर खावन बी ताका ते शॉर्ट सर्किट जावंक शकता ताका लागून थिंग आनी कांय नाशिल्लें थिंग बाकीचे आसले म्हणजे तेंची रोप आनी वॉशिंग मशिना इमिडिएट आमचे फायर फायटरांनी म्हणजे इमिडिएटली हें केलें फायर फायटींग करून उजो सगळो पालयलो. लॉस अशी कितले लॉस अशें म्हणजे तशें म्हटलें ताका एक वॉशिंग मशिनाची आतांच्या रेटी प्रमाणे हें केलो जायत जाल्यार ताका एक 18,000 to 15,000 सुमार लॉसीस आसा. वॉशिंग मशीन ताची कितल्याचें तें सांगूंक शकना न्हू म्हारग सुद्दां आसूंक शकता. नांव कितें तुमगेलें म्हाजें नांव हवलदार शेखर देसाय मारगांव फायर स्टेशन. हे 100 रुपयाचे पॅड दरबार न्ही
जमा मशिदीची कारभारात कोणेच हस्तक्षेप करचो न्ही अशी शिटकावणी हज कमिटीचो अध्यक्ष गुरफान मुल्लान दिली. फातोडेचो एक फुडारी जमा मशिदी भितर राजकारण करपाक सोदता ताणें नाका जाल्लें राजकारण करचें न्ही अशें ताचें म्हणणें. फातोडेचो आमदार विजय सरदेसाईचें नांव घेनासतना उर्फान मुल्लान ताचेर उतरांचे फार पेटयले. इनजस्टीस जे लोक असतात तांकां जस्टीस मेळोवंक शकना. जे मनीस बॅकडोर एंट्री मारून भितर सरूंक सोदता तांकां जस्टीस केन्नाच मेळना. जस्टीस कोणाक मेळटा? जे मनीस सारके आसता, वागून सारके येवन इलेक्शन करून जिखता तांकां जस्टीस मेळूंक शकता. सोसायटी जी आसा ही आमची रजिस्टर सोसायटी, रजिस्ट्रान जे आसा रजिस्टर केल्ली आसा हेंचे कडेन व्हडले व्हडले पॉलिटिकल पावर्स हे यूज करता. रजिस्ट्राक धमकी दिली, पुलीस फोर्साक धमकी दिवपाचो प्रयत्न जाला, हेंचे कडेन चल्ला. गोंयचे आमचे भारतीय जनता पार्टीचे कितलेशे पॉलिटिशियनांक बदनाम करपाचो प्रयत्न जो आसा हेंचो चल्ला. सो हो रिलिजियस ग्राउंडार आय जस्ट वॉन्टेड टू मेक इट व्हेरी क्लियर टू द पॉलिटिशियन्स, दोज हू आर इन द ऑपोजिशन. मस्जिदींनी आनी तुमी इन्स्टिट्युशनांनी जे आसा आपली पॉलिटिक्स हाडी नाका. देवाची जी मार आसा ती खंयच्यान तुमकां बसतली हें तुमकां कांयच कळपाचें ना. आयचे जे पॉलिटिशियन आसा हेजे फाटल्यान हेंचो जो मायबाप आसा, जो मॉन्स्टर आसा गोंयचो, जो मुखार जो आसा आपल्या मुख्यमंत्री म्हणून प्रोजेक्ट करता, पेड दरबार लायता, पेड करून लोकांक पयशे दिवन हावसिंग बोर्डाचे बशी भरून जे हाडून दरबार लावपाचो प्रयत्न करता हेंचो जो बॉस आसा, आपल्याक जे आसा रिलिजियस ग्राउंडाचेर आयज तो रिलिजियस ग्राउंडार रिलिजियस इन्स्टिट्युशनांनी भितर सरपाक लागला. हेच्या पयलीं हावसिंग बोर्डाची मस्जिदीन भितर सरलो. हावसिंग बोर्डाच्या लोकांक मारून भायर काडले, आपले मनशांक जे आसा थंय मस्जिद टेक ओवर करपाक दिली. हेजे जो हो मॉन्स्टर जो आपल्याक नेक्स्ट गोंयचो चीफ मिनिस्टर म्हणून सोदता. आय जस्ट वॉन्टेड टू मेक हिम व्हेरी क्लियर नॉट टू कम इन द रिलिजियस एक्टिविटीज. तुजे पॉलिटिकल कितें आसा तूं पॉलिटिकल कर. आमी जे आसा पॉलिटिकल करता आसता कांय प्रॉब्लेम ना. तूं आमचे पॉलिटिकल कितलेय वार कर, वी आर रेडी टू फेस यू. तुका भिवपाक जे आसा आमी हांगा गोंयांत बसूना आनी हांव ट्रस्ट करूं केन्नाच करपाचो ना. आय वॉन्टेड टू मेक इट व्हेरी क्लियर. आमचे जे म्हाका आयकता ह्या माध्यमान, तुमचे माध्यमान हांव तांकां सांगूंक सोदता की मिसगायड करपाचो प्रयत्न आसा. ट्रस्ट कोणें केल्या? ट्रस्ट फातोडा तो जो मॉन्स्टर आसा हेणें ट्रस्ट केली हावसिंग बोर्डाची मदीं गोंयकारांक मारून भायर काडले. दिगंबर कामत इज व्हेरी इनोसेंट. दिगंबर कामताक ड्रॅग करपाचो प्रयत्न चल्ला मस्जिदीचे भितर. दिगंबर कामत म्हणटा तो केन्नाच लायफान जामा मस्जिदीचे प्रॉब्लमान केन्नाच इंटरफियर जावं ना. दिगंबर कामताच्या नांवान जे आसा बिस्ती बॉम्ब मारपाची बंद करपाची. मिरेस्तार 22 ऑगस्ट पयलीं मोपा विमानतळा वेल्या टॅक्सीकारांचो विशय सुटावो करचो नाजाल्यार पेडणे जन आंदोलन सुरू करतले अशी खर शिटकावणी ॲडव्होकेट अमित सावंत हांणी दिल्या. पेडण्या सब डिव्हिजनल मॅजिस्ट्रेट जो डेप्टी कलेक्टर आसा ताका रीतसर म्हणटात तशें पेडणे टॅक्सीकारांच्या वतीन एक निवेदन दिल्लेलें आसा. इट इज जस्ट अ रिक्वेस्ट टू SDM बीइंग द ओवरऑल इन्चार्ज म्हणटा तो संपूर्ण एंटायर पेडणे तालुक्याचो एक इन्चार्ज म्हणून संपूर्ण तालुक्यान जे कितें घडटा तेची संपूर्ण जबाबदारी एज पर द लॉ म्हणटा तशें SDMाचेर आसता बीइंग द सब डिव्हिजनल मॅजिस्ट्रेट. सो ताका लागून आयज सगळ्या टॅक्सी भावांच्या वतीन जो टॅक्सी भावांचे जो अन्याय जाता गेले कितलेशेच दीस आमी सगळे जाण पळयता. वेळोवेळी तेंच्यांनी जायती आंदोलनाय बी केली, सरकाराक निवेदनय बी दिले, सरकारान जायती आश्वासनाय बी दिली. पण आता हेका वन्स फॉर एवर सोल्युशन काडच्या खातीर आनी संपूर्ण तालुक्यातल्या टॅक्सी वेवसायिकांक आनी संपूर्ण तालुक्यातले जे लोकप्रतिनिधी आसात, जावं ते पेडण्याचे आमदार जावं ते मांद्र्याचे आमदार, जिल्हा पंचायत सदस्य चारय जे आसात, 20 ग्रामपंचायतीचे सगळे प्रतिनिधी आणि म्युनिसिपालिटीचे सगळे प्रतिनिधी हांकां सगळ्यांक रितसर निवेदन दिवन म्हणटात तशें आयज हांगासर सगळ्यात पयलीं डेप्टी कलेक्टराक निवेदन दिला आणि तांकां इंटरवीन करपाक सांगल्या आणि जो टॅक्सीकारांचो इश्यू आसा तो रिजॉल्व करपाचो म्हणून. आणि ते MLAकय बी निवेदन दितले आतां वचून. आणि ताच्या नंतर बेरेस्तारा दिसा म्हणजे बेरेस्तार 11 वाजे पर्यंत 2024 म्हणजे थर्सडे कमिंग थर्सडे ह्याच्या 11 वरांच्या पयलीं हो विशय कितें आसा तो सरकारान म्हणजे सहानुभूती दाखोवन पेडणेकारांचेर हो रिजॉल्व करपाचो इश्यू. जे कितें डिमांड्स आसा टॅक्सीकारांचे आणि स्पेशली जे लँड लुजर्स जेंच्यांनी मोपा एअरपोर्टा खातीर 1 करोड तब्बल स्क्वेअर मिटर जागा दिली आणि आयज म्हणटा तशें तांच्या हातान दुपाटणे मेळलेले आसा. सो हे आंदोलन प्रखरपणान तीव्र जावच्या पयलीं
सो इंटरव्हेन्शन जावप गरजेचें आसा आनी इट्स जस्ट अ रिक्वेस्ट हे सरकाराक ही विनंती आसा आनी थ्रू प्रॉपर चॅनल हे लेटर फॉरवर्ड केल्लेले आसा. गोंयांत सुतापुनव जाली. सगळे कडेन नुस्तेकार भावांनी दर्यादेगेर वचून दर्याक नाल्ल ओपलो आनी सगळ्यांचे बरे भलायके खातीर प्रार्थना केली. कांय ट्रॉलरी दर्यांत देवल्यो. आतां गोंयकारांच्या ताटांनी नुस्तें पळोवपाक मेळटलें. सुतापुनवे निमतान नुस्तेमारी खात्यान दर्याक नाल ओपून सिजनाक सुरवात केली. हे निमतान बंदर कप्तान खात्याचे जेटीचेर पुजा घाल्ली. हे कार्यावळीक मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, नुस्तेमारी मंत्री निलकंठ हळर्णकार हाजीर आशिल्ले. नुस्त्या वेवसाय हो फायद्याचो वेवसाय आसा. नवीन तरणाटे ह्या वेवसायांत येवपाक जाय. टॅक्नॉलॉजीचो यूज ह्या वेवसायांत करपाक जाय अशें म्हाका दिसता आनी ताका पुराय तेंको दिवपाक गोंय सरकार आनी केंद्र सरकार रेडी आसा. तांच्यांनी ताचो खूब मोठ्या प्रमाणात फायदो घेवचो आनी त्या निमित्तान आमी म्हणटा की नवीन नुस्तें वेवसायीक गोंयांत तयार जावचे. आनी हे सगळें करता आसतना हांव समेस्त गोंयकारांक आव्हान करता की तांच्यांनी समुद्रांत कसलेंच कितेंच उडोवचें न्ही. बऱ्याच जाणांक संवय आसा प्लास्टीक, कचरो आनी देवाक घातलेलीं फुलां ही सुद्दां आमी हाडून समुद्रांत उडोवप आनी ती बी प्लास्टीकच्या पिशवेंत बांदून हें उडोवपाक सदांच म्हणजे इवन दो मांडवी पुला वयल्यान उडोवपाक सुद्दां लोक फाटीं फुडें पळयना. आतांच प्राणी मत्स्य संपदा योजने अंडर 3 मत्स्य वाहिनी, मत्स्य आहार आणि आर्टिफिशियल रिम्स हे बारकायेन नेचरल नुस्तें तयार करप, फ्रेश नुस्तें जेट्टी वरसून लोकांपर्यंत ताजें कशें गावप, तेज्या पासून बिझनेस करप, लोकांचे ह्या धंद्या पासून आर्थीक परिस्थिती वाडप, हे मोठे मोठे योजना ज्यो सरकार करता ह्यो लोकां खातीर लोकांनी जो ह्या लाभ घेवचो आनी जास्तीत जास्त गोंयसून तेज्या बरोबरूच नुस्तें एक्सपोर्ट करपा खातीर लोकांनी ह्या धंद्यान इन्वॉल्व जावचें. सुतापुनवे निमतान सोमारा शापोरा जेटी वेल्यान नुस्तेकारांनी दर्याक नाल ओपून आपल्या नव्या सिजनाची सुरवात केली. पळयात. पूण मेन तर तोंडूच आमचें शिवल्लें आहा जाल्यार हें करून आमकां तेजो उपाय कांय ना. एक टायम जेटी सुद्दां बांदपाची लेट जाली जाल्यार सायनबार तरी ते काडलेले आनी तुमकां टेम्पररी धक्को बांदून दिता तो बरो. पूण तेज्या पयलीं तेंच्यांनी ड्रेजींग करचें पडटलें भितरच्या आमकां एंकराचेर तरी बोटी घालपाक लागून थंय हांव उलयल्लो आहा तेंचे कडेन आनी परत आफयलें तेंच्यांनी म्हाका वचूंक जावो. पूण आतां ते कितें सांगता सेंटराचो पयसो म्हणटा ते भितर तेंचो प्लॅनिंग कितें आसलो हे सगळें काडपाचें. जर तरी सगळें काडलें जाल्यार आख्खें शिवोली गोलवाडी म्हूण हे सगळें आख्खें बुडोवन काबार जातलें. तांकां सांगलें सदमन कितें हांगा कंट्रोल कसो जाता पळय तो तेजी वसाड तेजी वसाड येतली ती डायरेक्ट सोदून शिवोले मोडटली. तितक्यान तो जालो तेणें सांगलां आनी कितके तरी 70 कितके तरी करोड हेजें हें केलां तेणें. हांवें म्हणल्यार पळय तूं आमकां म्हणल्यार आनीक मेन आमकां एक जेटी आनी जेटी लेट पण मेन तर सायनबोर्ड काडीत आनी जर हे ड्रेजींग करीत जाल्यारूच आमचे बोटकार कितें हांव उरल्या पळय उरल्या वाचले ते कितें तरी गावचें म्हणून. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. आवाज गोंयचो हें बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजिक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.